बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या चालत्या जिवितांत आमी पळयता मोगान पडलेलो मनीस आपल्या मोग्या खातीर मोगाच्यो कोरण्यो करूंक सोदता. जितलो मोग व्हड तितल्यो मोगाच्यो कोरण्यो करूंक मोगी फुडें सरता. बाकीबून तातूंत इतलो देवाच्या मोगान पडलेलो की हो मोग ताका तार दिनासलो. सगळ्या वेळार आनी सगळी सुवातेर जेजूक परगटूंक तो वावुरलो. वावरान आडकुड्यो आयल्यो, जिवितान अवघडायो सांपडल्यो, कश्ट त्रासांत लेगून देवाच्या मोगाक लागून बोरवाशान फुडें गेलो. आयज आमी ताची दोबाची परब समोरंक तेन्ना तो आमकां देख दिता. ह्या पासत आयच्या सेवा धर्माचो विशय असो आमी विचून काडला. बाकीवंत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान भरून बोरवाशान जिवुया. तर आमी सगळीं देवाच्या मोगान भरून बोरवाशान जेजूचे गोवाय जावंक देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. अग्रुबाईच्या बाबा भयणांनो, कसल्या भावनांनी आमी हांगासर एकठांय जाल्या ते आतांच ही आमचे भयणीन सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगला. आयचो विशय भागवत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान आनी बोरवशान जिवंक आमचो आवडो दोनूय देवाच्या हातांत आमी घालता. भागवत आंतोनीचे मजतीन सगल्यो आमच्यो गरजो बापान फावो करूंक आनी आमकां सगल्यांक बरेपणाचो सागोर जावंक ह्या मिसांत मागतना आज तेच भाशेन सायबमायच्या काळजाची आमी परब करता. भागवतांतून सायबमायचो मोगी तिचे बिनवणेन आमकांय सगल्यांक जेजूच्या काळजा सारकेलें आनी तिच्या काळजा सारकेलें हुस्क्यान भरलेलें, मोगान भरलेलें, बोरवशान भरलेलें काळीज मागून एबेसाचे भेटेन खतखत्यान वांटो घेवया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आडकुडी येयल्या तेन्ना, निराशेपण आयलां तेन्ना आमी देवाचेर कॉल केल्या आनी एकामेकाचेर आमी रागार जाल्या. पोटान काळजान राग धरून आमी जेल्या. ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया आनी सगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो, हो सगळी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, मनान उसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत हांवें सदांच सांगपाक मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. Krishna
इतलो बरो ताचो मायमोग शिगम्यान नासलेलो ह्याच मोगान काकुतीच्या धोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी आमकां ताणें सगल्यांक हांगासर एकठांय केल्या. देवाचे उपकार आठवुया आनी मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावुया. महिमा देवाक सोर्गी प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज बागेन तातुनीच्या पांय सोशीन दवर. विस्वासान केल्ले मागणे दोनी देव आयकताच. सांग तुजी गरज, कोडूय तुजे मागणे दुनिया देवा, तो तुका दितलो. सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पोरचेक पाडवाचो बागेवन थांतून खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजेक आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाडून सगळ्या आमच्या आडकोड्यांनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां भोगुशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवोत चलयता सासणांच्या सासणान. बसुया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. जन्मायेच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायेचो आत्मो मोजीत देंवलो. बेटकाठ्या आनी शिवासना परस हांवें ताची चड अपुरबाय केली.
तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेय अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना, कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटीभर रेंवे इतलेंच, आनी तिच्या फुड्यान रुपे म्हणल्यार माती. भलायकी आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली, कित्याक तिचो उजवाड कधीच पावलो ना. तिचे बरोबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत प्रेस्काय. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे आभार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो गायन करून जातलो. सगळी गावया. खुशे मनान ती कोण गरीब ती खरेंच बागी, सोर्गीचे राज खरेंच तांचे.
सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसू. माथे वापोर म्हणे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचे फर्मण घेतलो. सत मानलेल्या बरोबर ह्यो खुणा आसलेल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिड्येवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सुमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जालेल्या विजमितां उदेशी ताचें उतर तो तिरायतालो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. अब्रुबाईच्या बाबा भयणानो, जिवितान जोयतेवंत वो एसवंत जातलो जाल्यार मनशान कोस्ट काडचेच पडटात. कोस्टांतल्यानूच केमोगोड मेळटा. आंग दाडावून वावर करून घाम बारोवन आमकां एस मेळटा आनी दूख भोगूनच आमकां सूख मेळटा. कांड्या मेरेत गुलाब ना आनी कोस्टा मेरेत सोयत ना. एक वाट हांगासर जोडटा खरी, पूण आपलो उजवाड ती आमकां दिता. आपुणूच आपलें जिवीत कोबार करता आनी आमकां सगल्यांक उजवाडाचें जिवीत दिता. जेन्ना शेताची आशी चड वाडटा आनी चोडटा तितली शेतकाराच्या काळजाक संतोष आनी खुशालकाय भोगता. आज भाव भयणानो, आमचो विशय म्हणल्यार भाग्यवंत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान आनी बरवशान जिवंक आमकां सगल्यांक भाग्यवंत आंतोन आमंत्रण करता. दोन खांबे भाव भयणानो आयचे परबे सुमयार आमी नियाळलेल्या आनी ते म्हणल्यार देवाचो मोग आनी बरवंसो. बरवंसो आमकां फटयना. जेजू मेला, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकां सगल्यांक बरवशाचें जिवीत ताणें जोणेकल्याक नेमून दिलां. मोगान जिवंक तो आमकां आपयता. मोग मोगान जिये, सुख आनी दूख जिविता पावंडे. मोग मोगान जिये, सुख आनी दूख जिविता पावंडे. बरवंसो भाव भयणानो, तुंच मोसो बरवंसो तुजेरूच पात येता. दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाठाय म्हाका तारुका. पळय भाव भयणानो, भाग्यवंत आंतोन देवाच्या मोगान आनी बरवशान तो जिवंक आमकां शिकयता. पयले सुवातेर भाव भयणानो, भाग्यवंत आंतोन सेंट एंथनी लव गॉड, देवाचो ताणें मोग केलो. जायते आटाबिटे कोस त्रास
आडकोड्यो ताच्या जिवितांत आयल्यो, पूण त्यागाचें जिवीत जिवन देवाक तो विस्वाशी रावलो. आनी देवाक विस्वाशी रावलो देखून देवान ताका आपल्या जिवितान ताका व्हडलो सांत म्हूण पुरगुटलो. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, सेंट एंथनी इज होप इन गॉड्स प्लॅन. ताच्या जिवितान भाव भयणांनो तो सदांच देवाचेर पातयेलो. विस्वासान ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी विस्वासाचो एके भाशेन शेवट मुकुट कसो ताका बरेपण देवान दिलें. देवाचो मोग भाव भयणांनो ताणें केला तेन्ना आमी ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तो उंच खोडयेचो मनीस आनी ताचें जिवीत सदांच एके भाशेन ताचो हावेस व्हडलो आसलो. आनी व्हडलो आसलो देखून ताच्या जिवितान जाय तें बरेपण तो करूंक आशेतालो, पूण देव ताच्या जिवितान भितर सरलो. जेन्ना ताणें जिवीत वडयलें एका फ्रायराचें, तो अजाप जालो, कित्याक तो एके भाशेन देवाची सेवा करूंक ताणें आपलें जिवीत दुनिया देवाच्या हातान घातलें आनी देवाच्या मोगान तो पेटून गेलो. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, हो भाग्योन बरोवशान आमकां जिवंक आनी देवाचो प्लॅन आमच्या जिवितान साकार करूंक आमकां आस्वासन दिता. भाव भयणांनो, आमकां जायते फावटी जाय गिरेस्तकाय, आमकां जाय कोस नाकात, आमची पिडा पयस जालेली, आमच्यो आडकोड्यो आमकां ना जालेल्यो, त्या पासत आमी येता भाग्योन आदोनीच्या पांयां सुरशी. ताचोय आवडो असो आसलेलो. तो वचून एक व्हडलो मिशनर जावंक सोदतालो मोरोक्को गांवांत, पूण देवान ताका इटालियांत पावयलो आनी ताणें देवाचेर विस्वास दवरूनच, देवाचेर भरवसो दवरूनच आपल्या जिवितान ताणें व्हड व्हड विजमितां करून पावलो. आज भाव भयणांनो, ताच्या जिविताचेर नदर मारतना आमी लायट हावस पळयता आनी हे लायट हावस तेच भाशेन आमकां एक दिव्य घर म्हूण आमी पाचारता. हे लायट हावस भाव भयणांनो, आमी गेले जाल्यार कलंगूट भागा थंयसर हे लायट हावस आसा. आनी हे लायट हावस कितें करता? बोटींक उजवाड दाखयता, बोट तोडीक पावयता. जेन्ना काळोखांत आनी वादळ मळांत ह्यो बोटी सांपडटा तेन्ना तो एके भाशेन आपलो उजवाड दिता. तेच भाशेन भाग्यान आतून भाव भयणांनो एक देवाचो एक फोलेर कसो जालो आनी लायट हावस कसो जालो तेन्ना ताच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपणाचो सागर उदी करून देवाच्या मोगान जिवंक आनी बरवशान जिवंक ताणें आमकां शिकयलां. आयचें देवाचें उतर भाव भयणांनो आमकां पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. आनी ह्या जाणवायेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा जाणवाय म्हणल्यार देवाचेंच एक देणें. आनी ह्या खातीर जाणवाय आमकां बोड दिता निर्णय घेवंक, कितें बरें आसा कितें वायट आसा ताचे फरक करूंक, ताचें डिफरन्स करूंक आनी जिवितान भाव भयणांनो जाणवायेन जिवंक देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो देवाचें देणें तें आनी देवाच्यान तें येता. देवान जावन येता म्हणटोच देवाताय रिगून रावचेची गरज आसा. ह्या वर्साचो विशय जावन आसा रिगून रावात, अबायड इन मी. त्या पासत भाव भयणांनो आमी ताचे सोबे रिगून रावल्यारूच आमच्या जिवितान देवाची जाणवाय आमकां बरेपणान दितली. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणांनो जेजू आमकां बरवसो दिता. न्हय आमच्या जिवितांत भिरांत हाडून, पूण जिवितांतली भिरांत पयस काडून नव्या जिविताक वेंग मारून तो आमकां उल्लेख करता. जाल्यार शुभ वर्तमानान भाव भयणांनो मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आज्ञा दिता आनी म्हणटा सगल्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर पुरगट करात. भाव भयणांनो देवाचें जिवीत पुरगटूंक एक एकल्याक आमकां आपयलां आनी भागवंत आतोनीन थकोन आसतना आनी थांबून आसतना देवाच्या उतराचो मोग केलो. देवाच्या उतराचेर जेजू खेळटालो, मिनींग जेजू अशें म्हणलेलें आसा.
आणि ताणें आपल्या जिवितांतल्यान खालतीकायेन देवाच्या उतराक मान दिवन देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक ताणें पुरगोड केलें. आनी जो कोण देवाचें उतर पुरगोडटा ताचे सगळें विस्मितान घडटात आनी शिव वर्तमानान आमकां मेळटा. जायत्यो गुणां तुमकां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां ते वायट जावंकशें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जाल्यार भाव भयणांनो, सगल्यांक आमकां देवाचें उतर पुरगोटूंक कायदो आसा. आमी बावतिजमांतल्यान हें देणें घेतलां, तातूंतल्यान आमी सगल्यांक पुरगोटूंक आनी विस्तारूंक देवाचें राज दोनी देव सगळ्यांक आमकां आपयता. आनी हें पुरगोट करतना एक उपाय दोनूय देवान आमच्या हातान घातलेलो आसा आनी तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर दोनूय वाटेन भाजलेले तलवारी सारकें ती आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी मेंदू पासून पारखिता आनी आमच्या जिवितान तें भितर सरता. म्हणटूच देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत मोलादीक करूंक वावुरया. तेच बरोबर भागवतांतून देवाच्या उतरांतल्यान बरो संदेशकार बरवशाचो जावन पावलो आनी ह्याच संदेशान ताणें जेजूक वेदांत वयस पुरगोटून जेजूक आपल्या जिवितांतलो माज करून ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आयचो विशय भाव भयणांनो, आमकां भागवंत आदोनी भाशेन देवाचो मोग आनी बरवसो जिवंक आमकां आपयता. देवाचो मोग आमी कशे भाशेन करतले? हांव मागण्यांतल्यान करुया. मागण्यांतल्यान जायना म्हणटा तें संवसारांत कांयच ना. सगळे मागण्या वरवीं घडटा. ह्या खातीर मागण्यांक तुज्या आनी म्हज्या पदवी आसा. ह्या खातीर मागण्यांक थीर रावुया आनी सर्वेस्पो देव आमच्या जिवितांत आपलो मोग दिल्या बरेर आमकां रावचो ना. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, एक उपाय म्हणल्यार देवाचें उतर हांवें म्हणा. आनी देवाच्या उतरांतल्यान आनी संस्कारांतल्यान देव आमकां पवित्र जावंक आपयता. मीस भाव भयणांनो, आमी जायते फावटी मिसाक वेताव आनी मिसाक वेताव कित्याक? पडूंक मीस न्हय. त्या पासत मिसांत वांटो घेवंक आमी जाय. आमी हात जोडून मिसांत वांटो घेता तेन्ना सगळीं बसता तेन्ना बसूंक जाय. जेन्ना उबी रावंक जाय तेन्ना आमी उबी रावंक जाय. जेन्ना आमी दिमी घालता तेन्ना सगळ्यांनी दिमी घालूंक जाय. हे भाशेन एकवटान सांगाती जेन्ना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता तेन्ना देवाचे खुशेक आमी राजी जाता. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक भागवंत हातून आमकां शिकयता. त्याच बरोबर पवित्र संस्काराक भेट करूंक, पवित्र संस्कारांतल्यान जायतीं बरेपणां विस्मितां भाव भयणांनो आमकां दिसून येतात. त्या पासत आमी पवित्र संस्काराक भेट करून आमचो थोडोसो वेळ जेजूक दिवया आनी जेजू हो वेळ शंबरांनी आमकां फावो करतलो. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो बरो बसो आनी बरवशान ताचेर पातयेल्यार तो आमकां सोडचो ना. ह्या खातीर बरवशान तो जेलो देखून व्हडलो सांत जावंक पावलो. ताचे मजतीन मागतात ती वस्तू तो आमकां दीत आसा. म्हणटूच आमचो बाबाट घोट करुया आनी बरें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. आज हे परबे सुमयार आमी घरा वेतना भाव भयणांनो आमी कितें घेवन वेतल्या? 3 वस्तू भाव भयणांनो ह्या परबे सुमयार आमी घेवन वचुया. पयली म्हणल्यार लव गॉड डेली थ्रू प्रेयर. मागण्यांतल्यान देवाचे संबोवन आमच्या जिवितांत करुया. ह्या खातीर देवाक आयकप आनी देवा लागीं उलोवप एकदम मोलाचें आनी गरजेचें. ह्या खातीर आमच्या मागण्यांत तोडफोड मेळटलो. देवाक आयकुया आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत पवित्र करून ताचे लागीं उलोवया. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, लिव बाय फेथ नॉट बाय फियर. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, प्रस्न आसात, आटापिटे आसात. आमचें जिवीत बरें चलना तेन्ना, आमच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना, कनिश्टाय येता तेन्ना, प्रस्न येता तेन्ना, एक भाशेन आमी पिडेन पडटा तेन्ना ताचे सगळें आमचो फावाड थीर करुया आनी तो आमचें जिवीत सुरक्षीतपणाचें करतलो. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणांनो, शो गॉड्स लव थ्रू एक्ट्स ऑफ चॅरिटी.
भाव भयणानो आमी दुसऱ्यां सोबें बरेपण करता तेन्ना देव आमचे उंटयेंत राशींनी आपली गिरेस्तकाय रुखयता बोगसणें. भाव भयणानो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिता आनी दुसऱ्यां लागीं बोगसणें मागता तेन्ना दोनी देव आमकां बरेपणान दिता. आमी देवा सारकेली जावन पावता आनी आमकां देवच म्हणूंक जाता. ह्या खातीर आमच्या जिवितांत बोगसणें दिवया. आमकां हें देणें ह्या मिसांत मागुया. जायते जाणां घडये आमी उलोयनासतना आसतात रागान कोटान काळजांत राग धरून घडये आमी जियेता. आज बागेन आंतोनीच्या पांयां सुरशें आयल्या बोगसणें मागुया आनी आमकां बोगसण्यान बोर म्हूण ताचेर विनवणेन मागुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो दुसऱ्यांक आमी उत्तेजन दिवया. लेट अस एनकरेज वन अनदर. जायते फावटी आमची संवय आसा दुसऱ्यांची टिकाच करून इल्लेशें जर वायट जालें आमी व्हडलो दोंगर कसो हे वायटाक आमी खान मारून दाखयता. हांव भयणानो उत्तेजन दिवया आनी सर्वेस्पोर देव आमच्या जिवितांत ओचोऱ्या वेंचणुकांत करतलो. ह्या खातीर आमच्या जिवितांत कोणूय पिडेंत आसा कोणूय गरज आसा आमी तांकां पावुया आनी पावतले तेन्ना आमच्या जिवितांत दोनी देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. ह्या खातीर आमी जिवितांत बरेपण हाडूंक कश्ट येतले त्रास येतले आटाबिटे येतले पूण जैताचो मुकूट आमकां रावता. ह्या पासून देवाचेर विस्वास दवर ताचेर पातयेवन राव तुजें जिवीत ताच्या हातान घाल. तो ओचोऱ्या विजमितांक घडोवन हाडटलो. ताचेरू विस्वास दवर ताचेरूच पातयेवन तूं राव घाल तुजे सगळे हुस्के सोर्वेस्पो रावच्या काळसा. Oceansa. सगळीं उबी रावया. देवा लागीं आमकां जाय तें मागचें आसा. ह्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी सर्गेच्या बाबा फुड्यान आमी घालया. फिलीप पोरगोट्टालो तो संदेश पोरशेन एका मनान मानून घेतलो. आमच्या धर्माच्या फुडारी पोरगोट्टात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पोरशेन मानून घेवन त्या प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार अदीक बरें. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें बरेपण न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचे कोश्ट दोग सोंसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आमी सगळ्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळूंक आनी हे परी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. म्हजी वळख दितलो. बागयोन आंतोनीन देवाच्या मोगान बरोवन जेजूची वळख उतरांनी आनी मोगाच्या पोरण्यांनी दुसऱ्यांक दिली. तशीच आमी ताची देख घेवन जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शेराती दितलो. हे आयचे दोबाचीक पोरबे वरवीं हांगा आजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बाग्योंत आंतोनीची मजतीन देवान सोबार सोर्गीची बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण आनी ताचेच विनवणेन आमी मागतां त्या सोबार गोरजांक देवान कान दिवंक बापा लागीं मागुया. वयल्यानो एकलो सुकिल्लो 3 वर्सांचो भुरगो हॉस्पिटलांत आसा आनी ऑक्सिजनाक लागून ताचें ल्हव ल्हव जिवीतूच काबार कशें जाता दिसता. तुजे लागीं मागुया. आमचे मागणे तूं आयक सायबा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. मुंड्या दाकारो सावरगी आमच्या जिविताची वेळ बापाच्या हातान घाल. मुंडो आनी सोरो हे मुंड्या सोऱ्या खुणे वरवीं देव आपलो मोग थांबोवन आसतना आमकां वाटीत दिता. हो मोग ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान अणभवूंक आनी देवाच्या मोगान भरून बरवर्साच्या गवाय जावपाचे उतरेक हे मुंड्या सोऱ्या बराबर बापाच्या हातान घालुया. उभी रावया. अप्रुबाईच्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावण मागात. सर्वेस्परा भगवंत आंतुनीच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटां वरवीं तुवें ताका मोय मेळोवन केलोय तशेंच आमकां तुजी काकूट दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आंतोनीचे परबेक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय
अशेताच्या बागेवन जिविताचे देगेन आमी तिका दिरान तूं भरताय, ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून स्वर्ग देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा भयणानो, ओजापाचें ओजाप ह्या वेळार अवताराचेर घडोवन येता. जेजू आपलें मांस आनी रगत आमकां दिता. विस्वासान म्हज्यानी तुज्याय जिवितान पोचुरयां विजमितां घडोवंक आमी मागुया. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोगा बरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी आपले पिया ही म्हज्या रगताची कास. नवी आनी सासणीक बराचें हें रगत हातकाचे बक्षणे मेलच्यार तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो घोट देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा, सिमाओ आमच्या आदारी गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या परमाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावगुणांचोय उडास कर. तुजे काकुतीन अंतरलेल्यांचो मेस्तान तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. हामास मेस्तांची काकलूत खर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यदान परमरी देवाची मायपार कर. भाग्योन जुसे तिचो पोती भाग्योन दोन सोरखंड मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर भाग्योन आंतोनी बरोबर हासनाच्या जिवितान आमकां मानुक्यान ताच्या सांगाता तुका फात काडूं आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगतान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनान. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमचे हात जोडून सौकास बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांतयां पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. जेजू आमच्या काळजांनी शोधनातलीच गावून डी तुला
कितलो बरो ताचो मागीर मोग शिममेन नासलेलो. ह्याच मोगाचो दोनी देव आमचे बरोबर आसा, आमच्या सांगाता आसा. कितली आमी सुभागी. दुनिया ही भाव भयणां दिसाच्या दिसा भगवंत आंतुनीच्या पांयां सुरशी येवन तुजें उतर आयकून आनी तुजें मांस आनीक रगत शिवून ताणें आपलें जिवीत सारलां. ह्या सगल्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केला. आयच्या दिसांतल्यान जायती बरेपणां कोणो नासतना आनी मागो नासतना ह्या दिसांनी 13 दीस आमकां तुवें तुजे बुरतेन मोगान दादोशी केल्यात. ह्या खातीर तुजो पवित्र आत्मो तूं आमकां दिताय देखून तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुकाच महिमा. Sorves por carganía, Amlo atmo amkanida. Sorves por carganía, Amlo atmo amkanida. Ekas babadka ami zolcha. आपल्या मोगाचे गोवाई जाऊंच्या आपणा सारकेली आमी वाचा नालदा काळजांनी आपलो आत्मो सगळी वेस पोरा कार्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. चलत्या जिवितान गोरांद वाड्यान कोस्तान दोगडांनी मोरो पोरया सोम्या जेजूचे जिवीत फांखो कांता काळजांनी आपलो आत्मो सर्वेस मोरा कार्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस मोरा कार्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. मोगा बांदपासान शांतीन जियो वेगळ्या देण्यांनी आमकां बरो भावा भयणांची जागरी करून घालता काळजांनी आपलो आत्मो सर्वेस पोरा कार्गां दिया. आपलो आत्मो आमकां दिता. 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 प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा भगवंता दुनीच्या दोबाज्यांत वांटो घेवन आम्हा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोड तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी बावडताचे देणे संपूर्णयेन सांबाळूंक तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवंक मोगान आनी बरोवशान जिवंक तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन आमी चलून वचूं. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया.
प्रितीच्या बाबा भयणानो, खुशालकायेच्या मळ्यांनी भरून आमी सगल्यांक तुमकां हांगासर जमा जाल्ल्यांक भाग्यवंत आंतोनीची एक खुशाल बरी परब हांव दितां. आयज देवाक आनी पवित्रीत्वेक आमी आर्गां दिता. आयज आख्खो दीस पावसाचो जालो, पूण हें फेस्त मनोवपाक देवान आमकां बरी वेदर पावस नासतना दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता. आयज हे मीस फेस्ताचे मीस भेटयला फादर उबाल फेर्नांडीस, आमचो नवो पाद्रीकार. पयले जुनाचेर ताणें आमच्या आखेच्या गांवांत भितर सरल्या त्या दिसतान हें आमचें त्रेजेन सुरू जालें आनी ताणें बऱ्या मनान आमकां सगलो आदार सहकार दिला आनी हें त्रेजेन आनी फेस्त बरे भशेन जावन ताणें जायतो तोपूस घेतला. तर ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन गायनां करून आनी हें प्रवचन करून. आनी ताच्या सांगाता आसा फादर वेन्सेस्लाव पिंटो. हे 13 दीस तो आमच्या सांगाता मिसाचे भेटेन आसा आनी काल ताणें मेन सेलेब्रंट जावन प्रवचन केल्लें, ताकाय आमी दिन वाचता. तेच परी आसा आमचो आदलो पाद्रीकार, जाका लागून हे सांत आंतोनीचें देवस्थान हे सुवातेर सुरू जालें. सांत आंतोनीची मुर्ती जी आमचे इगर्जेंत आसली ती हांगासर 2008 वर्सा हांगासर शिफ्ट करून सगल्यांचें मन घेवन हांगासर शिफ्ट जाल्ली. सो त्या वर्सांतल्यान आयज मेरेन हें देवस्थान सुरू आसा आनी वाडत आसा. देवाक आर्गां. तो जावन आसा आमचो आदलो पाद्रीकार फादर जेम्स टॉरिस सिल्वा. आतां तो साल्वादोर दो मुंडो हांगा पॅरीस प्रेस कसो आसा. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आसा फादर बेंजामीन क्रूज साक्रो फामिलिया. तो दिकारपाली पाद्रीकार आसा. ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी कार्मेलाइट मॉनेस्ट्री हाचो सुपिरियर फादर मार्लन रॉड्रिगीस. ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी ह्या मिसाचे भेटेन ताणें भाग घेतलो. देखून फादर मार्लन रॉड्रिगीस तुका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी 12 दिसांनी आमकां दुसरे याज्ञीक भाव येवन प्रवचन केलां, मिसाची भेट भेटयल्या. तांकांय आमी ह्या वेळार नांवां काडिनासतना तांकांय आमी दिन वाचता. तेच परी आमच्यो सेंट जोझफ कॉन्व्हेंटांतल्यो सिस्टरी दर दिसा हांगासर आमकां आपलो आदार सहकार दितात. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी दुसरे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स हे कम्युन्यो वांटूंक आमकां जायतो तांणी आदार दिला. तांकां आमी दिन वाचता. ऑल्टर सर्वीस एस्ट्रेल बरेटो हाच्या फुडारीपणा खाल बरे भशेन तांणी आल्ताराची सेवा दिल्ल्या खातीर तांकांय आमी दिन वाचता. आनी आमचीं भुरगीं तांणी आयज तुमकां फेस्ताचीं फुलां लायल्यां, तांकांय आमी दिन वाचता. फाटलीं कांय वर्सां हो आमकां इनवर्टर लायट वेता, ताका लागून आमी इनवर्टर बसयला टेम्पररी. पूण आमकां कांयच तो केन्नाच पयशे घेना. लॉरन्स FM नाबिनी ताका आमी दिन वाचता आनी देवान ताच्या धंद्याचेर बेसांवां मागता. बाबा भयणां, तुमी पळयलां आमकां ही सुवात पावना. वर्सा हो लोक आमी वाडत आसा. आमकां खुशालकाय भोगता. देवस्थान वाडत आनी चडत आसा. पूण आमकां ही सुवातेक लागून सदांच आमचे नेबर्स डायसन्स आनी दुसरे आमकां आदार करतात. डायसन्साचो कंपाउंड आमचोच जाल्ल्या भशेन आमी कोदेलां घालून थंयसर
तुमकां बसोंक ही सुविधा तयार करता तांकां आमी दिनवासता डायसनांचो तांचो उगडास करतना आमी आमच्या बाबाक अंतू टोनी डायस जो हांगासर सदांच आमच्या सांगाता आसलो सगलो भार घेवन तो काम करतालो पूण अकस्मात मार्चाच्या म्हयन्यांत तो ह्या संवसाराक वतरलो तो आयज आमच्या सांगाता ना ताका आमी सर्गीचें सूख मागता भयणादो जायत्या जाणांनी आमकां फुलां भेटयलां दर दिसा हे मिसाच्या आल्ताराचेर घालपाक दर दिसा एका एकल्या बाबान वा भयणीन नांवां सांगना तांणी सगल्यांनी ही फुलां भेटयल्यां आनी आयज ही सोबीत फुलां सगळे सुवातेर घातलेलीं आसात तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी हेर वस्तू रिफ्रेशमेंट्स होस्ट वेस्टमंट्स फॅन आनी हेर वस्तू आमकां दिल्यात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज हे मीस सोंपल्या उपरांत तुमकां आमी स्नॅक्स वांटल्या तातूंतल्यो 2 वस्तू 2 वेल विशरांनी स्पॉन्सर केल्यात बिहायंड द सीन वॉलंटियर्स आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा फुडल्यान ते दिसना पूण फाटल्यान सगल्यो तयारी करूंक तांचो आमकां आदार आसता जशे परी ट्रॅफीक कंट्रोल करूंक मारगांव ट्रॅफीक पुलीस आसा तांच्या सांगाता ऑल्टर डेकोरेट करपाक दर दिसा सावंड सिस्टम लायट एकेरीत भाशेन हांव मानुएल ह्या आमच्या बाबाक दिनवासता कित्याक ह्या दिसांनी लायट येताली आनी तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काम करता ताणें आमकां आदार दिला ताका आमी दिनवासता आमच्या कॉयराक आनी आमच्या कमिटीच्या दर एका वांगड्याक जाणी कान मारून हें सगलें बरे भशेन जावंक आमकां आदार दिला आमचे वर्कर्स आसात एंथनी आनी जुलियट दर दिसा हें सगलें बरे भशेन जावंक सावंड कोदेलां आनी निटायेर घालपाक तांणी आमकां आदार दिल्याक तांकां आमी दिनवासता बाबा भयणांदो आपकुशेन तुमी जायतें आमकां दिलां पयशांचो जायतो आदार दिला आपकुशेन दर दिसा आमी नांवां काडल्यांत आनी ह्या तुमच्या उदार मना खातीर आनी दर दिसा मिसाचेर आमी कलेक्शन केलां ताचेय पासत आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता तुमी पळयलां आयज हे मीस लायव्ह कवरेज दाखयलां डेजमंड गोम्स विथ डॅल्स्टन डायस ह्या दोगांय भावांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन फादरा सेंट सेबॅस्टियन चर्च यूट्यूब चॅनल आसा ती परवानगी घेवन ताचे वेल्यान हें लायव्ह तांणी दाखयलां तर तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा दुसरे मिडिया चॅनल येवन तांणी बायट घेतला न्यूज आयटम ते दाखयतले तर तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जोरी कोणाकूय हांव देव बरें करूं म्हणून चुकलां उमेद जालां म्हाका माफ करचो एकाच उतरान सगल्यांक तुमकां हांव आमच्या कमिटीच्या नांवान पाद्रीकाराच्या नांवान सगल्यांक तुमकां काळजांतान दिनवासता देवाचो आशिर्वाद भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर मागता उगडास करता दर म्हयन्याच्या पयल्या मंगळाराक सांजेच्या 6:15 हांगासर आमी सदांच मागणें करता सांत आंतोनीची मागणी तर कोणाक टायम फावता तांणी वांटो घेवचो
आमचे खातीर आनी आमी दुसऱ्यां खातीर मागत रावया. देव आमची मागणी आयकता आनी ह्याय फुडें आयकतलो हातूंत इल्लो एक दुबाव ना. वन्स अगेन अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल. गॉड ब्लेस अस ऑल. बाबा भयणानो, पयलेच पावट ही बरो तुमच्या सांगाता समोर देवान म्हाका हे भाग फावो केला देखून आमचे दिनवास एक एकल्याक आमच्या फेलिक्सान सगल्यांक आमकां एक एकल्याक चुकय नासतना देव बरें करूं म्हणला. हांव आमच्या कपेलांत म्हणजे सायडीन साकिस्तीत आसतना तुमचो आदलो पात बिगार आयलो आनी ताणें म्हळें कपेलांव खंय आसा, कपेलांव खंय आसा. आनी हांव म्हणलें आमी पात बिगार आसात, सुपेरियर आसात. कपेलांव कोण? आनी तो म्हणूंक लागलो आमचो फेलिक्स. हांव भयणानो आज सोबे बाजार ताका वाखाणूंक सोदता ताचे कमिटी बरोबर सगल्या ताच्या वांगड्यां बरोबर ही परब तर जाली ताका लागून आनी ताच्या वांगड्यांक लागून. त्या पासत ताका बरे भलायकेचें देणें आमी मागता आनी देवान ताका सदांच उर्बेवरून दवरचो ताचेर, ताच्या पत्नीचेर आनी कुटुंबाचेर आनी कमिटीच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालचो हें म्हजें खालतें मागणें. आनी तुमी सगलीं दिसा दिसपट्टी मिसाक धांवून येतालीं, भगवंत आंतोनीच्या पांयां सुशी तुमच्यो मागणी घालतालीं, त्यो आमच्या रिणान केन्नाच रावूं ना. आनी उदी करून आमची माय सायन माय तर सगल्यांक आनीक पावटी पात विगार कसो तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल. उबी रावया. एकेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन म्हूण व्हडल्यान जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्परा देवान आपली पवित्र सभा स्थापल्या. भगवंत आंतोनीचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फोडादीक सांदे करूं. आमेन. देवाची शिकवण आनी देख घेवन आनी ताच्या आसऱ्या काल सगळ्या मनशां मुखार तुमी स्वताक गोंय दिवंक पावूं. अशें तांचे शिकवणेन तुमचो भावार्थीर जाला. बोरवशान तुमी वाडल्यान ताचे विनवणेन सासणाच्या माय देसान दायजपणान तुमी वांटो घेवूं. आनी सर्व पदवीदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांकाल आसूं. भगवंत आंतोनी भाशेन देवाच्या मोगान आनी बरवशान जेवंक तुमकां धाडटा. भोव फोडादीक मागणें भगवंत आंतोनीक. ए भगवंता आंतोन, भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोगाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासून जो तुवें देवाचो केलो त्या तुज्या जाणलेल्या शेगुणा पासून आनी सावनाचोच्या मोगा पासून जो केल्या सगळें तुवें दाखयलो. फावो जालें तुका तें देणें गोड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत आसतना ज्या बरी आनी कोणाकूच वखदाक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलो. उचारूंक तें उतर उर्जेमतांचें मागणें आयकून उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासाची मागणी तुजे सोबें केन्नाच निर्फोड जाली ना. पिड्योवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड फडटल्यांक सोबें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेलोल्या गोंयान तुवें जिवन केलें. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान बरी नेजो कसली वस्त
नासली भायर रावून पातो पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळयोवन ताका आदार दिल्या भोगोन म्हज्यान राबूंक वचो आसलें निर्गूण ह्या नियाळ्यांनी आनी तुजें मागणें देवाताय तोच फळां दिवून जाणो जावन हांव दिमेर पडटा तुजें म्हाजें मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या एका रातोन कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड आनी चड गरज आसा तुजें मागणें म्हाका तातूंत पांयां सोंसून दवर आनी तो जेजू लागीं मागूंक तुका सगळें दितलो आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत आवय बापाय पासत भाव भयणां पासत मागुया आमच्या सगळ्या याज्ञिकां पासत हांगासर आसात आनी गांवचे पूत आसात वेगवेगळ्या सुवातांनी आपलो वावर चलयतात पिडींत आसात तांकां भलायकी मागुया इतली आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांनी घरांनी वेगवेगळ्या सुवातांनी आपले खूब त्रास पिडा भोगतात तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया हांगासर जायत्यो सिस्टरी आसात आनी आमच्यो गांवच्यो धुवो वेगवेगळ्या गांवांनी आपलो बरो वावर करतात तांचेय पासत मागुया परदेसांत दर्यांत लंडनांत वावर करतल्यांक सलामती राख म्हूण म्हाका सांगुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हणून सांगलां तांची गोरचो बापाक उबारुया कितले जाणांक कुस्तांक कृष्णांक निराशपणांक सांपडलेलीं आसात तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हणून सांगलां तांची गरज बापाक सांगुया भुरग्याच्या बाळाचें देणें ना वसल्या वस्तुऱ्यांचे कुसव्या सुदय कर म्हूण आनी भुरगें कुसव्यांत रचलेलें आसा तांचो पाठ बरे भाशेन जावन तांची वाड बरे भाशेन जावन आमी मागुया जायत्या जाणांनी तुमी कसलेय तरेचो आदार हे परबेक आनी हे तेराय दीस दिला तांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे मरून गेल्ल्यांचो आमी उगडास करता गेल्या वर्सा घडी आमच्या सांगाता आसली आतां ती आमच्या सांगाता ना ताका सगल्यांक सासणाचें सूख मागुया हांव मागतां ती वोस म्हाका मेळो एके मेलेग्रेची बऱ्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक व्हरतलो नाय तूं तोच मिलाग्रीचो धनी ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्री करतालोय मोवाडा आनी मोगाडा भोगता हातून तुजें काळीज सदांच दोयाड आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाडपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर हाडका जेजूच्या आनान तो दादोसतालो तुजे विंगेन खेळोन तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळो उलोय व्हडा भोगता हें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें जेजून सांगलां माग आनी तुमकां मेळटलें हेच मागणें आतां आमी बरोबर करून म्हणुया सगळे हात जोडून आमच्या तुजी कशी सदां सदा तुजी संवसारांत जावं आमच्यो संवसारी आवयो कितले आमचे पासवत करतात कास्ट त्रास काडटात कोस्ट भोगतात पूण देवान आपली माय आमकां दिल्या आनी आयच्या दिसा तिच्या काळजाचो आमी उडास केला
तिचें काळीज सुरसुऱ्यांचें उस्क्यान भरलेलें असलें काळीज आमकांय मागून आनी जेजू लागीं मागून सुर्गी करपी ती देणी आमचे रोपय म्हूण मागून तिचे विनवणेन मागुया. नमान मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. भागवंतान तूं आमेन.